Baba. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. थँक्यू बापा या दिसापासून वेळापासून आणि सगळ्या बऱ्यापणापासून तुवें आमकां जे फावो केल्या पासून पवित्र आत्मा ही प्रार्थना सभा हांव तुज्या हातान भेटयता बापा. तुज्या कंट्रोलान घे आनी तूं जाणा बापा सगळ्यांचो आवडो कितें आसा तो तें तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय बापा. तूं शिकय आमकां बापा. थँक्यू जीजस. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू होली स्पिरिट. हालेलुया. आमेन. आमेन. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. जायते जाणांक खबर आसतलें म्हजें टेस्टमनी न्हू, थोड्यांक खबर ना. सो आनको सांगा. ओके. उतरान येवचे पयलीं हांव एब्रॉडान कामाक आसलेलो आनी मातशें एक दुयेंस जालें म्हाका. तें डिप्रेशनान पडोन हांव सारको दुयेंसीन भरलो, सारकें लास्ट बॉर्डरीर पावलेलो त्या भाशेन म्हाजें सिच्युएशन आसलेलें. ओके. आनी तेन्ना म्हाका उतराचें कांयच जाणवाय नासलेलें, उतराचें कांयच खबर नासलेलें. आनी डिप्रेशन येता कशें खबर आहा? नॅगेटीव मॅडिटेशन करून डिप्रेशन येता, नॅगेटीव. आनी तेन्ना म्हाका हांवें 40 इयर्स हांव जे संवसारान आसलो सगळे नॅगेटिव्स मॅडिटेट करतालो आनी म्हाका खबर ना तो डिप्रेशन येवन भितर घुसलो आनी म्हाजें सगळेंच ताणें काबार करून उडयलें. सगळें तेणें टायम, म्हाजें हेल्थ, म्हजें सगळें बेस्ट. बट देवाचें उतार सांगता चोर येयलो तो चोरपाक, नाडपाक आनी इबाड करपाक. बट हांव येयलो ते तुमकां सुभानपण फळ दिवपाक. ओके. पूण जेन्ना हांव सगळे हांवें कितें सोल्युशन सगळे कडेन एस्केप जावपाक हांवें कितें कितें ट्राय केलेलें तें सगळेंच फेल जालें. पूण जेन्ना हांव जेजू कडेन येयलो, जेन्ना म्हाका उतर मेळ्ळें, उतरान हांव उतर घेवन हांवें मॅडिटेट स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाजें यू-टर्न स्टार्ट जालें. यू-टर्न म्हणजे जे डिप्रेशनान हांव काबार जालोलो तेतूंतल्यान म्हाका ओवरकम म्हणजे तेतूंतल्यान हांव रिकवर जावपाक लागलो ते देवाच्या उतरांतल्यान. सो तेका लागून हांव आयज देवान म्हाका एक टॉपीक दिला तो रेस्ट, विसावो. सो मनीस डिप्रेशनान कित्याक वयता तेका आतां इवन हांव डिप्रेशनान गेलो तेन्ना दोतोरा फुडें गेलो जाल्यार दोतोरान म्हाका न्हिदेचीच गुळी दिलेली, न्हिदेची टॅबलेट. ओके. पूण तें न्हिदेन जाता कितें? पत्ते मागीर तूं अमके टायमाचेर तुका मातशें बरें दिसता आनी मागीर परत तेंच जाता. बट देवाचें उतर जेन्ना आमी घेता आनी तेज्या विसावान, तेज्या रेस्टान आमी जेन्ना एंटर करता तेन्ना सगळेंच बरेंपण आमकां फावो जाता न्हू. सो तेका लागून हांवें एक अनुभवला म्हाज्या संवसारांतल्यान. हांवें सगळे सोल्युशन घेवपा लागून सगळे कडेन धांवलो, सगळे कडेन हांव जायते कडेन हांवें ट्राय केलें म्हाजे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा लागून. पूण खंयच जावंक ना. कित्याक प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले म्हाजे देवाच्या उतरान. आनी तेंच कळपाक कितले वर्सां लागले, कितले टायम लागलो, कितले. थँक जीजस. देवान म्हाका रिवील केलें तेजें उतर. ताणें म्हाका त्या उज्यांतल्यान, त्या हेतूंतल्यान म्हाका भायर काडलो आनी आयज हांव सगळ्या दुयेंसांतल्यान बरो जालो. सो बरो जालो म्हणल्यार म्हाका बरो जावपाक दोतोरान एक टॅबलेट दिलेलें रेस्ट घेयल्यार तूं बरो जातलो. ते टॅबलेट घेवन न्हिजतालो, रेस्ट घेतालो, पूण कंप्लिटली बरो जालो ना न्हू. पूण कंप्लिटली टॅबलेटीचेर न्हू, पूण देवाच्या उतराचेर हांव बरो जालो. पूण देवाच्या उतरान जेन्ना येयलो तेणेंय म्हाका एक स्क्रिप्चर दिलो. तेजे स्क्रिप्चर घेवन हांवें मॅडिटेट केलें, तेजे स्क्रिप्चर घेवन हांव शिकलो आनी फ्रॉम नॅगेटीव टू पॉझिटीव हांवें थिंकींग स्टार्ट केलें देवाचे उतर घेवन. तेन्ना सगळे दुयेंस ऑटोमॅटीक भायर सरपाक लागले. सो ते स्क्रिप्चर जावन आसा ब्रदर मॅथ्यू 11:28. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू जीजस. थँक्यू होली स्पिरिट. रेस्ट म्हणल्यार कितें? रेस्ट म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर आमी जेन्ना भावार्थ थेयता तेन्ना आमकां रियल रेस्ट मेळटा. हें हांवें अनुभवलां.
जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, मेडिटेट करता, जाल्यार तो मनीस, आतां आमी हांगासर येयलेले आहा सगळे जाण, जायते जाण आमी भाव भयणी हांगा येयलेले आहा, तुमचो कितें ना कितें एक डिजायर आसतलो, रायट? तो डिजायर कितें आसा खबर आसा तुमकां? कितें डिजायर आसा? एक रेस्टूच आसतलो न्हू, एक रेस्ट जाय. देवाचे मंदिरान आमकां एक रेस्ट मेळटलें म्हणून आमी हो एक आमी एम घेवन येता, रायट? देवाच्या मंदिरान आमी रेतेराक येता, ओवरऑल तेजो मिनींग एक आमकां रेस्ट जाय म्हणून. हांवूय देवा कडेन येयलो, म्हाका रेस्ट जाय आसलें म्हणून. कित्याक पळय, रेस्ट घेवपा लागून हांव खंय खंय धांवतालो खबर आहा? म्हाका जेन्ना लायफान प्रॉब्लम जालेले, हांव पयस धांवतालो. म्हाका दिसतालें पयस धांवल्यार म्हाका रेस्ट मेळटलें, पयस धांवल्यार हांव बरो जातलो. भायर फॉरेनान गेल्यार हांव बरो जातलो, फॉरेनान गेलो पासून हांव बरो जातालो ना, पूण हो सिच्युएशन आनीकूय वर्स्ट जायत गेलें. कित्याक तूं संवसारान खंयी वच, तुका रियल रेस्ट मेळचें ना, ट्रू रेस्ट मेळचेंच ना. ट्रू रेस्ट येताच फकत देवाच्या उतरांतल्यान. देवाच्या उतरांतल्यानूच ट्रू रेस्ट येता. जेन्नाच आमी ट्रू रेस्ट अनुभवता आनी ते आमी आमच्या लायफान एप्लाय करून घेता, जाल्यार हांव म्हाज्या एक्सपिरियन्सान सांगता, जायते दुयेंसूय वयता आनी जायते कितें आडखळी पासून वयता. हें हांवें अनुभवलां. सो तेच रेस्ट घेवपा लागून हांव खंय खंय धांवतालो. म्हाका दिसतालें कितें लेविश लायफ, लेविश लायक 5 स्टारान बी वचून न्हिदल्यार बरी झेम पडटाली, पूण म्हाका खंय झेम पडनासली. हांव जपानाच्या हॉटेलान पासून वचून न्हिदलो, पूण सिच्युएशन वर्स्ट जालेली म्हाजी. कित्याक रियल रेस्ट आसलेलें हांगासर. रियल रेस्ट, ट्रू रेस्ट आमकां जेजूच्या उतरांतल्यान मेळटा. हें म्हाका जेन्ना हें उतर मेळ्ळें आनी हांव हें उतर मेडिटेट करून शिकलो, तेन्ना सगळ्याच दुयेंसांतल्यान हांव ऑलमोस्ट भायर पडलो. सगळ्याच दुयेंसांतल्यान हांव रिकवर जालो. तेका लागून म्हाका देवान हो टॉपीक दिलो, रेस्टाचेर सांग म्हणून. हांव उलयतालो होली स्पिरिटा कडेन, सो म्हाका परते रेस्टाचें हें सांगलें. सो ओवरऑल कोण येता देवा फुडें, तांकां रेस्टाचीच गरज आसा, हें हांवें पळयलां. कित्याक हांव कितले जाणांक मागणे खातीर म्हाका कोण फोन करता, विचारता, उलयता, सगळे कितें ना कितें प्रॉब्लेमूच आसा, पूण तेजे फाटल्यान एकूच सोल्युशन आसा, तो रेस्ट. तेजे फाटल्यान एकूच आतां आनी एक भाव मेळ्ळलो म्हाका, जस्ट हार्डली 25 years ओल्ड. इतलो ट्रबलान आसा, इतलो प्रॉब्लमान आसा, आनी तेणे जायते पयशे जोडले पासून आनी सारको झिरोय जालो, आनी आतां तो सारको बॉर्डर लायनीचेर आसा. तेणे पयशे जोडले जायते, पूण ताका कित्याक रेस्ट मेळूंक ना? तेणे जायते पयशे तेणे जोडले, जायते बरें काम आहलें, यंग आहलो, 25 year ओल्ड भुरगो. बट तो म्हाजे फुडेन उलयतालो तेन्ना तेजे प्रॉब्लेम आयकून म्हाका दिसलें तेका रेस्टाची गरज आसलेली, तेका देवाच्या उतराची गरज आसली, तेका देवाचें उतर खबर नासलें. तेका लागून तो पळय, रियल रेस्ट पयशांतल्यान येना. रियल रेस्ट आमकां जेजू कडल्यान येता. पयशे हे आमचे टूल, कळ्ळें न्हू? सो तो खंय तरी आडखळ्ळलो, तेका हांवें सांगलें, मागीर दाखयलें. बट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, तेजे कडेन सगळें सोल्युशन आसतनाय तो कित्याक ट्रबलान पडलेलो? कित्याक तेजे कडेन जेजू नासलेले, संवसाराचे सगळे टूल्स आसलेले तेजे कडेन, देव नासलेलो. तेका लागून मॅथ्यू 11:28 सांगता रेस्टाचे. देन जीजस सेड, कम टू मी ऑल ऑफ यू हू आर वेरी अँड कॅरी हेवी बर्डन अँड आय विल गिव यू रेस्ट. ओके, कम टू मी म्हणल्यार कितें? कम टू मी म्हणल्यार, कम टू मी म्हणल्यार, कम टू मी म्हणल्यार माझे उतर तुम्ही घे. कम टू मी म्हणल्यार सगळे जाण येतले आनी बसतले, पण उतर घेयना जाल्यार? सो then Jesus said, come to me all of you who are weary and carry heavy burden. जो कोण हेवी बर्डन घेवन चलता, जो कोण आडकळीन आसा आनी तो संवसारान सोल्युशन सोदता, तेका मेळचें ना. कित्याक जेजू सांगता, कम टू मी म्हणजे तुमी म्हाजें उतर घेया. कम टू मी म्हणल्यार म्हाजें उतर घेया. देवाचें उतर जावन आसा देव, देवाचें उतर आसा तोच देव. कम टू मी म्हणल्यार देव आपयता आनी म्हजें उतर तो आपणाचें उतर दिता. जेन्ना तूं आपणाचें उतर घेता, कित्याक हांवें उतर घेवन मेडिटेट केला तेन्ना हांव ओवरकम जालो म्हाज्या प्रॉब्लमांतल्यान. ओके, बट जायते लोक येता देवा कडेन, पूण ते आयकता उतर, बसता,
जायते रिट्रीट खंय खंय एटेंड करता, पूण तेंचे मायंड आसता पास्ट लायफ, प्रेझेंट लायफ एंड फ्युचर लायफ. बट देवाचें उतर ताका कोण सांगता, कोण शिकयता, ताजेर तेजें हें फोकस आसना. आसता? आसना. कित्याक इट्स व्हेरी इजी जेन्ना तेजो मायंड शिफ्ट जाता, जेन्ना तेजो मायंड संवसाराच्या वाटेंतल्यान शिफ्ट जावन देवाच्या उतराचेर येता आनी तेजे मायंड तो आपल्या ते देवाच्या उतराचेर लायता, ऑफकोर्स तेजे न्यू लायफ जावपाक स्टार्ट जाता. बट जायना तेजे लायफ हें तो रेतेराक घेवन आयदर तो तेका जेन्ना आमी कितें शिकयता तो आयकता, बट तरी आसतना तेजे रिस्टोरेशन जायना, तेजे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. कित्याक? तो खंय ना खंय पास्ट प्रेझेंट फ्युचर हाजेरूच तेजें कितें आसता, कन्सन्ट्रेट आसता, हाजेर तो मेडिटेट करीत आसता. सो तेका लागून सो एग्जॅक्ट इज लायक अ सिक्रेट कम टू मी. म्हणजे आतां कोणाकूय हांवूय केन्ना कोणाक मेळटा तेन्ना न्यू कावन्सिलींग करता तेन्ना हांव सांगता यो म्हळ्यार ते येताय, येवपाक सोदता. बट तेंचो इंटेंशन कितें जाता, हांगा येयलो जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जातले. पण उतर शिकोवन उतर घेवन तो उतर आपणाच्या प्रॅक्टिकल लायफान घालून सॉल्वपाक, तेका लागून कम टू मी म्हणल्यार म्हजें उतर तूं घे, मेडिटेट. सो सेकंड तो कितें म्हणटा, टेक माय योक अपॉन यू, लेट मी टीच यू बिकॉज आय एम हंबल अँड जेंटल at heart and you will find rest for your soul. You will find rest for your soul. हांगा प्रॉब्लम सॉल्व जाता. हांगा कितें सांगला देवान? टेक माय योक. देव सांगता टेक माय योक. देवाचे योग जे आसा ते एकदम लायट आसा आनी देव म्हणटा तुजे जे बर्डन आसा ते म्हाका दी आणि माझे जे योग आसा ते तूं घे. जेन्ना हे स्क्रिप्चर तो सजमून घेता, ओके, जेन्ना हे सजमून घेता तेन्नाच तो आपणाचे बर्डन देवाक दिवपाक स्टार्ट करता. आणि जेन्ना तो आपले बर्डन देवाक दिवपाक स्टार्ट करता तेन्ना तो रेस्टान एंटर जाता. आणि जेन्ना तो रेस्टान एंटर जाता तेन्नाच तो सगळ्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर सरता. तेदो म्हणल्यार हे सिक्रेट्स, हे हिडन मिस्ट्रीज तेका सजमना आनी तो घेवन शिकना. तेदो म्हणल्यार तेजे ते बर्डन तशें उरता. आनी मागीर कितें करता, हांव पूण थिंगा गेलोलो, अशें जालें तशें जालें तशें. म्हाजे कडेन स्टार्टींग न्यूली आसलें तेन्ना म्हाजे कडेन जालें, पूण जेन्ना हांव डीप शिकत गेलो तेन्ना म्हाका हें सजमून येयलें. जाल्यार हो स्क्रिप्चर माझ्या जिवितान जाय त्या वटेन काम केला. देवान कितें सांगला, टेक माय योग. तेजे योग हांव शिकलो आनी म्हजे बर्डन हांव तेका दिवपाक शिकलो. तेन्ना म्हाका रेस्टा भितर तेजे रेस्ट म्हाका मेळपाक लागलें, तेजो विसाव म्हाका मेळपाक लागलो. आनी तेजो विसाव जेन्ना मेळपाक लागले तेन्ना हांव स्पिरिच्युअली बिल्ड जायत गेलो, दुयेंसांतल्यान रिकवर जायत गेलो. दोतोराचें मेडिसीन आमकां घेवपाकूच जाय, दोतोराचें मेडिसीन घेवपा नाका म्हूण देव सांगना, आमकां घेवपाकूच जाय. बट जेन्ना आमकां ट्रूथ सजमता आनी ट्रूथ आमी घेता जाल्यार पर्मनंटली आमचें कितें जाता, सोल्युशन जायत वयता. बट ते ट्रूथ आमी डिनाय करता, जेन्ना आमी ट्रूथ आमकां जेन्ना खबर आसा, ब्रदर मातशें सकयल काड. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. No. 28. Come to me. म्हळ्यार तेजे उतराचेर आमी कितें करपा जाय, विस्वास. कम टू मी म्हळ्यार आमी तेजे उतराचेर आमकां विस्वास करपा जाय. सो तेजेर आमी बावर दवरप म्हळ्यार कितें, आमी आमची डिपेंड सोडून दिवपा पडटा. जेन्ना आमचे डिपेंड्स आमी सोडून दिता आनी ताजेर डिपेंडंट रावता विथ फूल हार्ट, तेन्नाच
आमचे बर्डन तेजेर वयता. बट आमी आमचे डिपेंड आमी हो स्क्रिप्चर वाचता, हो स्क्रिप्चर घेता, बट स्टील आमी आमचेच डिपेंडर, आमचेच एफोर्ट लायता आमी, जाल्यार आमकां तो रेस्ट मेळपाक, तो देवाचो रेस्ट मेळपाक इट्स बिकम डिफिकल्ट. तो मागीर डिफिकल्ट जाता आमकां. सजमत हांव सांगता तें. थँक्यू जीजस, हालेलुया. सो म्हजें सांगपाचें म्हणल्यार रेस्ट मिन्स काम स्टॉप करून बसप न्हू, वो काम सोडून. हांवें ट्राय केलेलें, जेन्ना म्हाका रेस्ट जाय म्हणून म्हाका कितें दिसलें, काम सोडलें म्हणटकूच म्हाका रेस्ट मेळटलें म्हणून, ब्रेक घेतल्यार रेस्ट मेळटलें म्हणून. हे सगळे एक्टिविटी हांवें करून पळयले. काम सोडलें म्हणून रेस्ट मेळचें ना, पूण देवाच्या उतराचेर आमी जेन्ना विस्वासान चलतले आनी तेजेर मेडिटेट, ते उतर घेवन आमी मेडिटेट करतले, तेन्ना तो रेस्ट आमकां एप्लिकेबल जाता. आनी जेन्ना रेस्ट एप्लिकेबल जाता, एंड यू वील फायंड द रेस्ट फॉर युअर सोल. जेन्ना आमच्या सोलाक रेस्ट मेळटले तेन्ना आमी कितें जाता, फीट एंड फायन. सो देव आमचे फिजिकली, सोल, सगळे वाटेन आमकां रेस्ट, जे रेस्ट हे उलयता देव, तो सगळे वाटेनूच रेस्ट उलयता, नॉट ओन्ली फॉर द सोल. सो फिजिकल रेस्टाचे पासून देव आमकां हेतूंतल्यान मेळटा. जेन्ना आमी आमचे बर्डन तेजेर घालता तेन्ना आमकां फिजिकली रेस्ट मेळटा आनी स्पिरिच्युअली, सोल, सगळे हेतून आमकां रेस्ट मेळटा. बट तेच आमी आमचे एफोर्टान आमी जेन्ना रेस्ट घेवपाक, देवाचे उतर डिनाय करून आमचे वस्तू की आमी कितें रेस्ट घेवपाक आमी ट्राय करता, ते सदांच फेल जाता. हे म्हाजे बरोबर जालेलें आसा, हांवें पळयलां आनी हांवें अनुभवलां. सो देवाचें उतर इज द बेस्ट मेडिसीन. मेडिटेट करून आमी देवाचे रेस्टा भितर एंटर जावपाक. दॅट इज द रियल रेस्ट, ट्रू रेस्ट. थँक्यू जीजस, हालेलुया. बट ते रेस्ट आमकां सेकेंड हें आसा, आमकां लास्टान पापान शिकयलें, स्टे कनेक्टेड. बट आमकां रेस्ट जेन्ना जाय जाल्यार सेकेंड आमचो स्टेप आसतलो, तो कनेक्टूय रावपाचें चड गरजेचें आसा. जेन्ना आमी ते फांदी त्या झाडाक जर कनेक्ट ना जाल्यार त्या फांदीक आनी लायफ आसतलें अशेंच ना. सो बायबल सगळे कडेन आमचे एक झाडाचेच आमकां एग्जाम्पल दिलेलें आसा न्हू. वी आर लायक अ ट्री. सो ते फांदी सपोज झाडाक ना आनी तो डिस्कनेक्ट जाल्यार तो उरचो ना म्हूण आमकां ते एग्जाम्पलान सांगता हांगा उतरान. तशेंच आमी सपोज ते उतराक ना, देवाच्या उतराक आमी रिगोन ना, देवाच्या उतराक आमी हांगरी ना, जाल्यार आमची हाडां एक दीस कितें जातले, सुकत वयतली. सो आनी मागीर हें रेस्ट आमकां केन्ना मेळचेंच ना. सो देवाच्या उतरान रिगोन देवाचे उतर आमकां मेडिटेट करीत रावलेले चड गरजेचें आसा. फकत हे स्क्रिप्चर घेतले म्हणून जायना, बट तो मेडिटेट करीत तेजे भितर आमी रिगोन जेन्ना रावता तेन्ना आमी कितें जाता, फ्रुटफूल, आमकां फ्रुट्स येता. बट ना, सपोज आमी रेतेराक येता, सगळे आमी देवाची एक्टिविटीज करता, पण उतरान रिगोन ना जाल्यार फ्रूट दिसचेच ना. तो मनीस सारको हें आसतलो, सुकलेल्या भाशेन, हेजे भाशेन. दॅट इज द फ्रूट. ते आमकां दिश्टी पडटा मागीर. म्हाजें ते भाशेन सिच्युएशन जालेलें. बट ह्या उतरान म्हाका जाय ते नरिशमेंट दिवन म्हाका आयज गॉड्सान म्हाका दिलेलें आहा देवा हे उतरान. थँक्यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. जॉन 15:4 काड ब्रदर. इवन आमी एग्जाम्पल आमी फोनाचेर पासून पळोवपाक शकता न्हू. एक मोबायल चार्जिंगाक लायता पळय, तो चार्जिंग आहा जाल्यार तो रिचार्ज जाता न्हू, चार्जिंग ना जाल्यार रिचार्ज जाता. तशेंच आमी देवाच्या उतरान सपोज रिगोन आसा जाल्यार तो नरिशमेंट आमकां मेळत रावतलो. ओके, तो रेस्ट आमकां मेळत रावतलो. तो देवाचो पावर आमचे भितर फ्लो जायत रावतलो. तो देवाचो सेप जे कितें आसा पळय तो आमकां फ्लो जायत रावतलो. आनी जेन्ना तो आमकां आमचेर तो फ्लो जाता
तेन्नाच आमी कितें जातले, हेल्दी एंड फ्रुटफूल. प्रेज जीसस, हालेलुया. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce the fruit if it is served from a vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. So पहिल्या स्क्रिप्चर आमी पळयला मॅथ्यू 11:28. 11:28 आनी पळयला तुजें बर्डन म्हाका दी आनी हांव तुका रेस्ट दितलो. बट हांगा कितें सांगता पळय, रिमेन इन मी. Remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रावता आनी तो रेस्ट आमकां जेन्ना लागू जाता तेन्ना हे फ्रूट आमकां आमचे भितर हे फ्रुटफूल आमचे लायफ फ्रुटफूल जाता. बट आमी तेजे भितर रिगोवन रावना, ते उतरान रिगोवन रावना. रिमेन इन मी एंड आय विल रिमेन इन यू. द ब्रांच कॅनॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑफ इट्स सेव्ड फ्रॉम वायन. हांगा बरयला, येस आय एम द वायन एंड यू आर द ब्रांचीस. आमी जावन आसा ब्रांचीस. द व्हेरी सिंपल एग्जाम्पल, आमी जावन आसा ब्रांचीस, तो म्हणटा वायन, आनी आमी सपोज तेका रिगोवन ना. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you must overcome. Will produce much fruit. For apart from me, you cannot do nothing. जेन्ना आमी तेजे बरोबर रिगोनूय ना आनी आमी एक्सपेक्ट करता रेस्ट, जाल्यार ते रेस्ट मेळचें ना. बट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा, आमी तेजे भितर रिगोनूय रावपाक जाय. आमी जेन्ना रिगोन रावता, फॉर अपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. सो आमी तेका रिगोन रावना जाल्यार आमच्यान कांयच, आमी म्हणटा तोंडान आमी जायते करपाक शकता हें तें, बट इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. दीस इज द ट्रूथ. दीस इज द ट्रूथ. हें केन्ना चेंज जावचें ना. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. So आमकांय आमच्या लायफान ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन येताच न्हू. येता वा येना? सगळ्यांक ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन्स आसात न्हू. बट मोस्टली ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन जेन्ना येता तेन्ना आमी कितें करता, देवाचे उतर आमी गिव अप करता. रायट? ट्रायल्स आनी ट्रिब्युलेशन आमच्या लायफान जेन्ना टेस्टिंग येता तेन्ना आमी कितें करता, गिव अप करता. हय, गिव अप करता म्हणल्यार ओके, फोकस हालता. बट जेन्ना फोकस हालता तेन्ना ते एक गिव अप जाल्ल्या भाशेनूच न्हू. ओके, येस, ब्रदर जुलियन जे वर्ड सांगले ते सारके सांगले. जेन्ना आमचो फोकस जेन्ना आमी कितें जाता, जेन्ना आमच्या लायफान टेस्टिंग येता तेन्ना आमचे फोकस हालता. सेम ओके, आमी एक पिटराचो हें घेवया, एग्जाम्पल घेवया. जेन्ना जेजून तेका सांगलो यो, तो जेन्ना उदकान चलपाक लागलो पिटर, रायट? सगळे जाणा न्हू. सॉरी ब्रदर. हय, स्टार्टींग बरो चल्लो. पूण तो बरो चल्लो केन्ना चल्लो? तेजो फोकस जेजूचेर आहलो तेन्ना तो चलत रावलो. तेन्नाय वादळ आसलेले, मोड आसलेले, सगळेच प्रॉब्लम, स्ट्रोम आसलेलो तेन्ना. पूण तेन्ना तो उदकाचेर चलतालो. पूण कित्याक तेजो फोकस आसलेलो जेजूचेर. पूण जेन्ना तेणी तेजो फोकस जेजू वयल्यान काडलो आनी स्ट्रोमाचेर घातलो तेन्ना तो बुडपाक लागलो. रायट? सो आमच्याय लायफान जेन्ना टेस्टिंग येता, आनी आमी जाणा हे उतर आमकां धीर दिता, आदार दिता आनी आमकां हो उतरूच वाचयता. आमकां सेफ करता. पण आमी तेन्ना हे उतराचेर फोकस सोडून आमी आमच्या सिच्युएशनाचेर फोकस घालता तेन्ना आमी पडपाक स्टार्ट जाता. रायट? तेन्ना आमी कितें करता, बॅकस्लायड जावपाचे चान्सीस चड आसता. कित्याक आमी आमचो फोकस आयज आमी आतां उतर घेतलेले आसा, पूण जेन्ना आमी भायर वयता तेन्ना टेस्टिंग येता तेन्ना आमी कितें करता, तो फोकस आमी शिफ्ट करता. जेन्ना फोकस शिफ्ट करता
आमी जे रेस्टा भितर आमचे एंटर आसता तेन्ना आमी रेस्टाच्या भायर पडटा, जेन्ना आमी आमचे फोकस जेजू वयल्यान काडटा आनी सिच्युएशनाचेर घालता तेन्ना. रायट? सोच मला हांव सांगता तें. प्रेज जीजस, हालेलुया. थँक यू जीजस, हालेलुया. सो तेका लागून आमी स्ट्रॉंगली रावपा जाय. जेन्ना आमकां उतर मेळ्ळें, उतरूच ट्रूथ आसा. उतर केन्नाच हालचें ना, डोलचें ना आनी तें केन्नाच फेल जावचें ना. बट आमचें सिच्युएशन फेल जातलेंच, बट उतर केन्नाच फेल जावचें. जेन्ना आमी हें घेवन आमचे ते टेस्टिंगाच्या टायमाचेर आमी तें घालता, मेन इम्पॉर्टंट आमचे टेस्टिंगाचेर जेन्ना आमचे फायरींग स्टार्ट जाता, जेन्ना बॉर्डरीचेर आर्मी कशें फायरींग करता दुस्मानांचेर, त्या भाशेन आमचें एक हें स्टार्ट जाता न्हू, बॅटल स्टार्ट जाता. तेन्ना हे जेन्ना बुलेट घेवन आमी फायर करना जाल्यार आमकां रेस्ट मेळटलें? मेळचेंच ना. सो पिटरूय जेन्ना चलतालो उदकाचेर, तेजोय तो जर्नी आहलोलो, तेन्ना तो चलतालो, दॅट पार्ट वॉज रेस्टिंग पार्ट. तो तेजो एक जो जेन्ना तो उदकाचेर चलतालो आनी तेजो फोकस जेजूचेर आहलोलो, तेन्ना तेन्ना तो रेस्टा भितर आहलोलो. पूण जेन्ना ताजो फोकस शिफ्ट जालो तेन्ना तो बुडपाक स्टार्ट जालो. आनी हेंच आमच्याय लायफान जाता. दीस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. आमी जेन्ना टेस्टिंगाचेर आमचो फोकस घालता आनी टेस्टिंगाक आमचे जे सिच्युएशन आमी कितें करता, आमची ऑथॉरिटी काडून ते टेस्टिंगाचे स्पिरिटाक दिता, तो मागीर कंट्रोलान घेता, मागीर आमकां रेस्ट मेळना. थँक यू जीजस, हालेलुया. थँक यू अब्बा फादर. बट ऑलमोस्ट जे बायबलान जे उतर दिलेलें आसा, म्हाका रेस्ट एक चड लायक जालें. कित्याक सगल्यांक काम केल्या उपरांत एटलिस्ट रेस्टूच जाय न्हू. सगळें काम केल्या उपरांत रेस्टूच पळयता, सगळ्यांक मॅक्झिमम रेस्टूच जाय. बट देवा भितर येवन जर रेस्ट आमकां पिसफूल मेळटा, पिसफूल रेस्ट मेळटा जाल्यार तें कोणाक नाका. आनी तेच रेस्ट आमकां लायफ दिता, तें कोणाक नाका. सगल्यांक जाय न्हू. ब्रदर, Psalm 127:2. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to his loved ones. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, sorry. कोंकणी वाचता. सगळी रातभर जागरण करशी, दिसपटो गिरास जोडूंक हात पांय झरोयशी, तरी सगळें निर्फळ. कित्याक म्हणल्यार जांचो तो मोग करता तांकां सर्वेस्पर सदोळ हातान न्हिदेन पर्यान देण्यांनी भरता. प्रेज जीजस. समजलें तुमकां? पूण आमी बेश्टेच हुस्के काडटा न्हू. हें ट्रबल, तें प्रॉब्लम, हें जातलें, तें जातलें. आमी कितें करीत जाल्यार आमकां सगळें मेळटलें, हें जातलें, तें जातलें. तेजेर आमचो चड हें आसता न्हू. बट देवाच्या उतरान रिगोवन रावल्यार आमकां सगळेंच मेळटा. आनी देवाचें उतर आतां सांगता पळय आमकां, इट इज युजलेस फॉर यू टू वर्क सो हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अंटील लेट नायट. ओके. For God gives rest to his loved ones. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावता, आनी हेज्या पयलीं आमी तो स्क्रिप्चर पळयला, वायन कनेक्टेड टू ब्रांच जाल्यार तो कितें जायते ताका फ्रूट येता. रायट? जाल्यार हे स्क्रिप्चरांतल्यान आमकां शिकोवंक मेळटा, God gives rest to his loved one.
ओके. सपोज आमी तेजे उतरान रिगोवन रावले, ओके, आमी तेजे उतरान आमी कनेक्ट रावले जाल्यार आमकां देव दिवचो ना. आमच्या हार्ड वर्कान आमी कितें मेळोवपाक सोदता ते एक टायम फेल जावपाक शकता. कित्याक देवाचें उतर सांगता. आनी एक फावटी वाच सिस्टर. फांतोडीचेर लेगून तूं उठशी, सगळी रातभर जागरण करशी, दिसपटो गिरास जोडूंक हातपांय जोरोयशी, तोरी सगलें निर्फळ. कित्याक म्हणल्यार जांचो तो मोग करता तांकां सर्वेस्पोर सोदोळ हातान न्हिदेन पर्यंत देण्यांनी भरता. प्रेज जीसस. हालेलुया. समजले? सो हेजे पयलीं आमी पिटराचे एक एग्जाम्पल घेतलेलें आमी. ओके. तो जेन्ना चलतालो तेका कांयच प्रॉब्लम नासलेले. तेणी कितें हार्डवर्क केलेलें, फकत जेजूचेर तेणी कितें फोकस केलो आनी चलपाक लागलो. तो बुडोंक नासलो. पूण जेजू वयल्यान तेणी फोकस काडलो, तो बुडलो. आनी हांगाय आमकां तो सांगता तूं कितलेंय हार्ड वर्क कर, बट देव आपणाच्या भुरग्यांक कितें दिवपाक जाय तो जाणा. आमी कितलें एक्सपेक्ट करता तेज्यान तो अदीक तो दिवपाक जाणा. पण केन्ना आमी तेजेर फोकस करून, तेजेर मेडिटेट करून, तेजेर आमी भावार्थ येवन चलतले जाल्यार गॉड गिव्स रेस्ट टू हीज लव्ड वन्स. तो आमकां रेस्ट दितलो, एज वेल एज तो सगळेच आमकां दितलो. प्रेज जीसस. सत मानता तुमी? सो रेस्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देव आमकां एक्सपेक्ट करता आमच्या भुरग्यांनी रेस्ट करपाचें. रेस्ट करपाचें म्हणजे फकत वचोन न्हिदपाचें अशें न्हू, बट देवाचेर फोकस आनी आपणाचें बर्डन आहा तें देवाक दिवपाचें आनी तेजे योग आहा ते आमी घेवपाचे. सो दॅट इज द रियल रेस्ट. थँक यू अबा फादर. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू अबा फादर. थँक यू जीसस. हालेलुया. सम 91 काढ ब्रदर. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister, 91 असता सम. रेस्टा भितर आमकां कितलो फायदो आसा ते देवाच्या उतरांतल्यान पळोवया. देवाच जो मनीस भोववर्त्या देवाक शरणा येता आनी सरपदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. खंयचो वतलो 91? वय. Those who live in the shelter of the Most High will find a rest in the shadow of the Almighty. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जेन्ना आमी तेज्या भितून रिगोवन रावता, हे उतार पासून सांगता, आमी जेन्ना तेज्या भितून रिगोवन रावता आमकां रेस्ट मेळटाच प्लस सिक्युरिटीय मेळटा. रेस्ट मेळटा प्लस सिक्युरिटीय मेळटा. ओके. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Hallelujah. देवाचे ओदळ आमी ते एक स्क्रिप्चर पळयलो. जॉन 15 ब्रदर 4:5. John 15:4. Thank you, Jesus. Hallelujah. 15:4. Remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is served from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Thank you, Jesus. Hallelujah. So Psalm 23, Psalm 23. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalm 123.
6. सगल्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया. O King David राजा तो हें उतर उलयता, बट हे उतरांतल्यान तो कितें दाखयता? हे उतरांतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा? दावीद राजाय बॅटल फायट करतालो. तो एनिमी बरोबर तेजे कितें आसलेलें फायटींग चालू आसलेलें. तो ट्रबलान आसलेलो. तो जायते बॅटल फायट करतालो दावीद राजा. बट त्या टायमाचेर इन द टेस्टिंगाचेर तो ब्रदर 1 Psalm 23:1 त्या टायमाचेर तो म्हणटा, ही लेट मी रेस्ट इन ग्रीन मेडो, ही लीड मी बिसायड द पीसफूल स्ट्रीम. जेन्ना आमच्याय लायफान जेन्ना टेस्टिंग येता, आमच्याय लायफान जेन्ना टेस्ट येता, त्या टायमाचेर ते टेस्टिंगाचेर स्पेशली टेस्टिंगाच्या टायमाचेर जेन्ना आमी आमचो फोकस देवाचेर घालता न्हू की आमच्या सिच्युएशनाचेर, तेन्नाच आमकां देव ही वयर काडपा ही रिन्यू माय स्ट्रेंथ, ही गायड मी अलॉंग विथ right path, bring honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. जेन्ना आमी टेस्टिंगान आसतना देवाक आमी आर्गां दिता, देवाचे वर्ड आमी मेडिटेट करता, तेन्ना Psalm 23:4 हे आमकां उतर मातशें कोंकणीन वाच. हे आमकां काळोखाच्या खोणान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. ओके, कसलेंच म्हाका हुस्कोना. हुस्कोना. केन्ना? जेन्ना टेस्टिंगाच्या टायमाचेर आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना. टेस्टिंगाच्या टायमाचेर आमी देवा बरोबर रिगोवन रावतात तेन्ना आमकां कसलें वादळ येयलें जाल्यार तो आमकां सांडचो ना आनी सोडचो ना. आनी रियल रेस्ट आमकां तेन्ना मेळटा. टेस्टिंगाच्या टायमाचेर आमी देवाक आर्गां दिता तेन्ना आमकां रेस्ट स्टार्ट जाता मेळपाक. थँक्यू अब्बा फादर, थँक्यू जिजस, हालेलुया. बट ओवरऑल आमकां स्क्रिप्चर शिकयता Psalm 23:1-6 पासून एवरी सिच्युएशन, एवरी ट्रायल्स एंड सिच्युएशनान जेन्ना आमी तेजे उतर नियाळ करता तेन्ना आमचेर कसलोच संकट येयल्यार पासून तो बुडोवपाक शकना. थँक्यू जिजस. आय होप तुमकां समजता हांव कितें सांगता तें. थँक्यू जिजस. हो टॉपीक जावन आसा रेस्टा पासून. म्हणजे रेस्टा भितर आमी एंट्री जावपाक जाय, रेस्ट आमी घेवपाक जाय. देवा भितर आमकां जर विसावो घेवपाक जाय जाल्यार एवरी टेस्टिंगाच्या टायमाचेर आमकां देवाक आर्गां दीत रावपाक जाय. न्हू की आमचे सिच्युएशन बदलतलें, पूण देवाचें उतर केन्ना बदलचें ना. बदलतलें? थँक्यू जिजस, हालेलुया. थँक्यू अब्बा फादर, थँक्यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. सो पौलुसाकूय येयलेलें न्हू टेस्टिंग जेन्ना तो प्रिजनान आसलेलो तेन्ना, रायट? पूण जेन्ना पौल प्रिजनान आसलेलो तेन्ना तो सॉंग्स म्हणटालो. ओके, पूण प्रिजनान बसून कोण सॉंग म्हणटाय? प्रिजनान बसलो म्हणटकूच तकले रात म्हणटा हांव खंय पडलां, हांव प्रिजनान आसा, देवा तुवें मातशें कितें केलें, हें तें जायते नॅगेटीव पासून उलयता न्हू प्रिजनान पडल्या. बट पौल हय, पूण तो आर्गां दितालो देवाक न्हू. पूण तो टेस्टिंगान आसतना आर्गां दितालो. जेन्ना टेस्टिंगान आसतना जेन्ना तो आर्गां दितालो तेन्नाच तो रेस्ट एक्सपिरियन्स करतालो.
सो ताका ते सिच्युएशन कितें इफेक्ट जायनासलेलें, कित्याक तो रेस्टान आसलेलो, कित्याक तो टेस्टिंगान तो देवाक आर्गां दितालो. तेन्ना प्रिजनान बसून लेटर बरयलेलें आसा. तो देवाक आर्गां दितालो. देवाक आर्गां टेस्टिंगान कोण आर्गां दिता? टेस्टिंगान कंप्लेंट्स करता, कुरकूर करता, रायट. बट तो आर्गां दितालो आनी तो आर्गां दितालो म्हणून ताका रेस्ट फावो जातालो. देवान ताका जायते रेस्ट दिले. सो सेम आमकां हे स्क्रिप्चर आमकां दाखयता, एवरी सिच्युएशनाचेर, एवरी सिच्युएशन कितेंय आसूं, पण देवाक आमी आर्गां दीत रावले जाल्यार टेस्टिंग धांवतलो आनी रेस्ट आमचे भितर येतलो. प्रेज जीजस, हालेलुया. थँक यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया, थँक यू. पण आमकां कितें निवडपाक जाय? रेस्टूच निवडपाक जाय न्हू. जेन्ना आमी जेजूचेर फोकस घालता, आमी जेन्ना वडाक हांगरी जाता, जाल्यार ऑफकोर्स आमकां रेस्ट विसावो हो येताच येता. बट आमचो फोकस तेजेर घालपाक आमकां कळपाक जाय. पिटरान जेन्ना आपणाचो फोकस जेन्ना सायडीक काडलो तेन्ना बुडलो. सेम आमी सपोज देवाचे वयल्यान आमचो उतरा वयल्यान आमी जर फोकस आमी काडलो, सिच्युएशन गायलें, जाल्यार आमी बुडटले. दुयेंसां तशेंच उरतले, दुयेंसां आनी वाडत वयतले. पण आमचो फोकस तेजेर उतराचेर आमी दवरून जाता तितले आमी मेडिटेट करीत रावले जाल्यार बुडचे ना. बुडटले. थँक यू जीजस. तो वाटोय निवडून काडपाक आमकां कळपाक जाय. थँक यू जीजस, हालेलुया. एग्जाम्पल मार्थाचे घेवया. मार्था आनी मेरी. ओके. आमचे लायफान आमी कितें करता, हें काम आहा, तें काम आहा, आसता न्हू. कितें कितें प्लॅनिंग करपाचें आसता, हें ना तें करपाक जाय, हें आयज काम आहा. जायते भयणीचे कामां आसता, घरान आसता, आनी खंय आसा कामाचेर आसता. ओके. बट मार्था आनी मेरीचे एग्जाम्पलान पासून आमकां एक शिकपाक मेळटा. थँक यू जीजस. मार्था आनी मेरीचे. थँक यू जीजस, हालेलुया. लूक 10:38. थँक यू जीजस, हालेलुया. लूक 10:38 अशें आसता. हालेलुया. थँक यू जीजस. मागीर घडलें तें हें, आपली भोंवडी करता आसतना जेसू एका गांवान भितर सरलो. Praise आनी Jesus. आनी माट्टा नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सोनिमान केलो. थँक यू जीजस. 39. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. वाच. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांया कडेन बसून रावली. प्रेज जीजस. मारिया म्हणटा ती तेज्या जेजूच्या पांया कडेन बसून रावले. कितें करपाक? देवाचें उतर. फुडें वा सिस्टर. पूण माट्टा घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. प्रेज जीजस, हालेलुया. ताच्या पुरो. मारिया. मार्था तिचे कामाक कितें जाताली ती? हारपीत जाताली. आमी कितें जाता आमच्या कामान? आनी तेका लागून आमी कितें करता? रेस्ट आमी वगडयता, रायट. बट मेरीन कितें केलें? जेजूच्या पांयाशी बसली. जेजूच्या पांया कडेन बसले ती उतर आयकपाक. आनी ताका कितें मेळ्ळें? रेस्ट. आमचे लायफाचे प्रॉब्लम आमी घेवन बसले जाल्यार रेस्ट मेळचें ना न्हू. मेळटलें? सैतानाक देर उक्ती केल्ले भाशेन. बट जेन्ना आमी उतर आयकपाक बसतले आनी उतर आयकून आमी ते आमच्या लायफान आमी प्रॅक्टिकली घालून चलतले जाल्यार रेस्ट आमकां मेळटलें. मार्था आनी मेरीच्या लायफान कितें कितें दाखयता? सो मार्था कंप्लेन करता न्हू जेजू. ती आपणाक सिस्टर मातशें फुडें वाच. नेक्स्ट. 41. तेंच न्हू.
40 आय थिंक. पूण माट्टा घराच्या राटींनी भारी हारपीस जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो. प्रेज जीसस. जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणी म्हजेरूच सोडलो. सोडलो. ती कोणाक कंप्लेन करता? जेजूक. जेजूक. फुडें वा सिस्टर. म्हूण तुका कांयच पडोंक ना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मो तिका. फुडें. आनी परतीपाळून सोम्यान म्हणलें, माट्टा कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका. प्रेज जीसस. कितल्या वस्तूची तुका दास्ती. आनी दास्ती. फुडें सर. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला. प्रेज जीसस. मारयेन बरो तो वांटो. विंचून काडला. बरो तो वांटो. विंचून काडला. तो वांटो आपल्याच्यान काडून घेवपाक जायना. रायट. तेणे बरो वांटो विंचून काडला. तो बरो वांटो आसा तो विसावो, रेस्ट, तो वांटो तेणी वेचून काडला. कोण सांगता? जिजस सांगता. ब्रदर मास्टर. आनी ओके. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all details. There is only one thing worth being connected about. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. तेणी कितें वांटो वेचून काडलो, तो विसावाचो वांटो आहलो, तो रेस्टाचो वांटो आहलो, तो कोणाच्यान तेजे काडून घेवपाक जायना आहलेलें. आमच्या लायफान आयज तेच शिकोवंक मेळटा. आमी बरो वांटो देवाचें उतर घेवन तेजेर मेडिटेट करून दीस रात तेजेर नियाळ करून सपोज चल्ले जाल्यार आमकां फुल्ली रेस्ट फावो जाता. बट हांगा बरोवंकूच ना न्हू, प्रे कर तुका फावो जातलो. बरयला? तूं फूल डे एंड नायट प्रे कर, तुका रेस्ट मेळटलें. बट तें उतर घेवन तूं ते भावार्थ येतलें आनी ते उतरा प्रमाणे तूं चलतलें तेन्ना तुका तें मेळटलें. थँक्यू जिजस. हालेलुया. तुमकां सजमलें हांव सांगता तें? प्रेज जीसस. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. बट हेजे भितर सपोज डावट करता आनी बिलीव करना जाल्यार आमकां ते रेस्टा भितर एंट्री मेळचें ना. इज्रायलायटांनी कितें केलेलें? कंप्लेन करपाक लागले, डावट, मर्मरींग, आनी मागीर तांकां कितें जालें? प्रॉमीस लँडार एंट्री मेळोंक ना. सो आमच्याय लायफान आमी कंप्लेन करपाक गरजेचें ना, कित्याक रियल वेपन आमकां दिलेलें आसा. रियल वेपन आमकां दिलेलें आहा. हे वेपन घेवन जर आमी चल्ले जायत इजिली आमकां रेस्टा भितर एंट्री मेळटाच. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू अबा फादर. कोणा प्रश्न आसा हेजेर? हांगा स्टॉप करुया. कोणा प्रश्न आसा? दावीद राजाकूय टेस्टींग येयलें, पूण त्या टेस्टिंगाच्या टायमाचेर कितें केलें तेणें? तो उतराचेर रावलो, तो आर्गां दीत रावलो, तेका लागून तेका रेस्ट फावो जालो. मार्थान कितें केलें? बरो वांटो वेचून काडलो, तेका लागून तेका रेस्ट मेळ्ळें. मारिया. सो आयज आमकां एक प्रश्न येयला, आमी कितें वेचून काडपाक जाय? जेजूचें उतर. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Abba Father, thank you, Jesus. कितें शिकले हितून? Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Okay. आयच्या दिसा इतलें पुरो. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
हे तुझ्या शिकवणी पासून बापा अर्घ दिता तुका बापा जे कितें आमी शिकला बापा ते नियाळ करपाक पवित्र आत्मा तूं आमकां आदार दी आनी डे टू डे लायफान आमचे पिता बापा हे उतर घेवन चलपाक तूं आमकां आदार कर बापा थँक्यू जिजस थँक्यू होली स्पिरीट हे मागणें हांव मागता जेजूच्या नांवान आमेन 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 थँक्यू जिजस